ओखी वादळाचो दक्षिण गोंयार बरोच परिणाम दिसलो। केळशी, मोबोर, उतोर्डा, माजोर्डा, बेताळबाटींतली शेकां काबार जाली। हे उदक वयर म्हण आख्खे शेकां टोटली लॉस जाला आमगेले कितें आनी सिलिंडर बिलिंडर ह्या टायम त्या टायम पावले आनी आख्खे मोडून किचना सामान विमान सगळे गेले येवदां तेवदां। केदो उदक वयतले रातीको मारला सकाळी मारला। 8 o'clock स्टार्ट जालो तो येवपा मागीर 12 o'clock म्हळ्यार सारकें चड हाय टायड आनी सकाळ 10:30 11 म्हळ्यार मोळा। गव्हर्मेंट केन्ना हेल्प कोना आनी हिंगा दर्या कितें जाता तें कोणूंक गेलो ना। आमकां जाता तितलें सकयल घाल म्हणटाय वयर घालूंक गेले जाल्यार आमकां आडायताय आनी सकयल घाल म्हणटाय। सकयल घायल जाल्यार चोय दर्यो कितें जाता तो आतां तें गव्हर्मेंट कांय चोयना। हे ऑलमोस्ट आमकां ऑलमोस्ट 11 शेकां आहा 11 शेकांक इफेक्ट जाला। म्हाका मेजर जाला पूण आयज राती सांगपाक जायना कोणाक आनी कितलें जाय तें। हें राती जाला उदक चडता आनी उदक आनी जेवणा उदक वसडचें न्हू। काल दोन काम मारलो इवनिंग मागीर ऑल अ सडन बिग वेव्स आनी वेव्स एक मारलो सोमती हीट एट द बॅक। आज 2 दीस जाले एटलिस्ट आमचे कोणू खबर घेयना। इतू आम बेंड बोय दिसा इज ऑल रायट रातीचे इतू हाय टायड न्हू आनी इतू स्पीडी म्हाका सोयीसोर जालें हांवें असो केन्ना चोवूंक ना। हें हांवें चोयलें तें पयले फावटी पूण हेजेर आमकां कितें ट्युरिजमान एक्शन घेवपाक जाय। तो परमिटेड जालो न्हू कांदे शेताचे देखून शेताचे देखून जायते हें जालो गेले बळांनी हो पेपर काडून दवरलो। तुमकां बिजनसाक इफेक्ट जाला न्हू। बिजनसाक इफेक्ट जालो न्हू आतां बंद आहा सगळें। हे चक्रीवादळ गोंयाक तशें बादचें ना पूण नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण पणजेची वेधशाळा सांगता। सांजे दर्यादेग वाठारांनी दमळ जावन वादळी वारे मात बरेच मारले। For Goa coast, nothing very serious. Only thing is that during afternoon, when it will be in the nearest position to the Goa, so there will be little increase in wind speed and the sea level may rise little bit, but not much dangerous situation will be there. Already we have warned the fishermen not to go into the sea because till this cyclone passes we must be careful. Fishermen are advised not to go into the sea today on tomorrow today it is more important. So that 24-hour warning will, yesterday we have given 48-hour warning, now today it will be 24-hour warning. So they are not advised to go into the sea. हॉलांत कुट्टाळे उदक मारून राखणे वणत कोसळ्ळी। कांदोळे कळंगूट बागाकूय ओखी वादळाचो मार बसलो। काल राती उदक चड जालें आनी वसाडी मारून आमचें मोडलें सगलें आनी आतां आमी हें प्रोटेक्शन हें करपाक आतां ते सगळे साक लायलेले आहा थिंगासर। आतां सांगलां आमकां की आयजूय सुबेज उदक जातलें म्हणून। सो आतां पळोवया कितें जाता कितें कात पळय तें। लुसपण खूब जालें आनी बिजनसूय आयज कांयच करूंक मेळोंक ना आमकां। केरळ तामिळनाडूंतल्या कितल्याशाच नुस्तेमारांनी सध्या दर्या खवळिल्ल्यान सिंधुदुर्ग आनी गोंयांत आलाशिरो घेतला। नौदळ आनी तटरक्षक दळाची सोद बचाव मोहीम चल्ल्या। हजारभर नुस्तेमारांक साल्वार केल्यात। 100 बेपत्ता जाल्यार केरळ तामिळनाडूंत वादळ आनी उटंगारांत सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 20 वयर पावला। ह्या चक्रीवादळान गुजरात, सौराष्ट्र आनी महाराष्ट्राची दिशा धरल्या। थंय मंगळार मेरेन वादळ पावले तरी फ्राक पडटले म्हूण हवामान खातें सांगता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।